सो खरी खबर म्हणून तो म्हाका वस्तुस्थिती म्हणटा आसा. फ्रेंड की हांगा जर मत मारले सध्या बीजेपी मेळटा काँग्रेस मेळटा दुसरी वटेच्यान कोणा मारून किती मेळटा तेच खबर ना ना म्हणून ते कळटलें रे ते अजून मत मार म्हणसर दीस अजून फाल्यां तेकूंक ना आं आसा टायम आनी ते टायम येतलो तेन्ना सगळ्यांक कळटलें कोणा खातीर मत मारता आनी कित्याक मत मारता. ते सगळ्यात पयलीं कळटलें मडगांव म्युन्सिपाल्टीच्या इलेक्शनाक कारण तुवें तर सारकी तलवार भायर काडली आतां ही तलवार एकला चलो रे काय सब साथ चलो रे. ना एक क्लियर कट आज गोवन तांणी एनालिसीस केल्ली आहा आनी ताणें ते एक सादें गणीत सांगलां. गणीत कितें आहा की 11 वॉर्ड फातोर्डान आसा, 11 वॉर्ड मडगांवान आसा आनी 3 वॉर्ड कुडतरे आहा म्हणून ते 25 टोटली 25 वॉर्ड्स मडगांव म्युन्सिपालिटीन जाता. अशें धरया की 11चे 11 पसून फातोर्डा हांव जिखलो जाल्यार कावन्सील म्हजें जातलें हाची गॅरंटी ना कित्याक थंय 13 जाय. सो दुसरे कडेन म्हाका उबो रावचो पडटाच आनी हांव दुसरे कडेन जर उबो रावना जाल्यार फातोर्डान लोकांनी म्हज्या उमेदवारांक मत कित्याक दिवप ही वस्तुस्थिती आहा. सो हांवें जें कितें क्लियर आसा तेंच सांगिल्लें आहा की हांव मडगांवान कॅन्डिडेट गोवा फॉरवर्ड म्हणून घालतलो. सो थंय एकला चलो रेच. ना सगळें एकला चलो रे चेरूच उलयता न्ही हांव. आतां काय आमी सगळे पुलीस बरोबर बसूंक ना न्ही. वो इंडिया अलायन्स काय थंय बशिल्लेंच नाशिल्लें. थंय ऑन द कॉन्ट्ररी तूं म्हणटा ते भशेन बीजेपीचे लिडर आशिल्ले.